संजील कुडचडकर अपहरण प्रकरणाकडेन संबंधित दुबावीत मारिया लुइजा फेर्नांडीस कुडचडकर हांकां मडगांव न्यायालयान जामीन मंजूर केला। 25,000 रुपयांच्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर आनी एका शुअरिटीचेर तांची सुटका केल्ल्याचें कळटा। संजील कुडचडकर एबडक्शन केसी भितर जी बायल भितर आशिल्ली मारिया लुइजा फेर्नांडीस ही कुडचडकर 50 वर्सां हिका मडगांवच्या सेशन कोर्टान आज बेल ग्रांट केल्ली आसा। तिका कंडिशन घाल्ली आसा ती म्हणजे अशी की 25,000चो बॉन्ड जावं लायक मायंडेड शुअरिटी, त्याच बरोबर पुलिसांक जो आपलो सहकार्य करप, त्याच बरोबर मोबायल सगळें तांकां ट्रॅक करपाची तांकां ऑथॉरिटी तांणी दिल्ली आसा। जो विक्टीम पर्सन आसा ताज्या संपर्कांत येवप ना, त्याच बरोबर ताका खंयच्याय सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मा वयल्यानय बी ताका कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न करप ना, अशी एप्लिकेशनां अशी कंडिशनां कोर्टान तिका घालून आज बेल ग्रांट जाल्ली आसा। ह्या टोटल प्रकरणांत भितर 3 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्ले, 2 जाण जे अजून जेलीन आसात तांचो रिमांड 2 दिसांनी काबार जाता आनी आतां ही बायल जी आशिल्ली तिका 7 दिसांचो रिमांड भरिल्लो आनी तिणें बेलीक एप्लाय केली। तिजे वटेच्यान एडवोकेट बोरकार हाणें बेलीक एप्लिकेशन फायल केल्लें आनी तें आतां बेल ग्रांट जाल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकाणेकर।